सडये शिवोलेच्या मसणभुंयेची सामकी दैना जाल्या। डॉमनीक आनी जॉन मिनिस्ट्री ट्रस्टान ह्या मसणभुंयेचे काम आनी सोबितीकरणाक हातभार लायला। ह्या कामाक कोणेच विरोध करचो न्ही अशें थळाव्यांनी मागला। सुमार 4 लाख रुपया मोडून मसुंडेचे दुरुस्ती काम सुरू जाला। सडये पंचायत ग्रामीण विकास योजनेंतल्यान मसुंडेचे काम करपाक सोदताली। आता हे काम डॉमनीक आनी जॉन ट्रस्टान केल्ल्यान मसणभुंयेचे समितीन ताका येवकार दिला। हे आमचे मसुंडेचे हाल कितें जालां ते तुमी पळयलेलेच आसात। म्हणून आमी एक रेजोल्युशन घेतले आमी ग्रामसभेक की आमी हे काम करता म्हणून। तेंच्यांनी रेजोल्युशन आमकां पास करून दिले की कोणूय करचें म्हणून। आनी आमी आमचो गांवचो एक भाव डॉमनीक आनी जॉन मिनिस्ट्री यांच्या अंडर आमी हे करपाक गेले। आमी हे रेजोल्युशन ग्रामसभेक घेतला आसतना तरी पंचायतीन आता एक रेजोल्युशन घेतला की हे काम RDA फंडांसून करया म्हणून। आमकां हे रेजोल्युशन नाका कित्याक हे ऑलरेडी आमी काम त्याच्या अंडर करता म्हणून आमकां हे काम करूंक दिवचें अशी आमचे मागणी आसा। समाज कार्य म्हूण आपूण मसणभुंयेचें काम करता, लोकांनी ताका विरोध करचो न्ही अशें ट्रस्टाचो मुखेली डॉमनीक डिसोजा म्हणटा। गांवांत सदांच खूप काम करून येयला। थोडे आमच्या गांवचे वॉर्ड मेंबर आसा व थोडे पॉलिटिकल पार्टी आसा आमकां गरजे भायर त्रास करतात। हांवें क्रेमेटोरियम जे आमचे मोडलेले जे ताका पोत्री गेलेली व तिका डेव्हलपमेंट जाल्लें हांव फुडें सरलो आनी हांव चिंता की हे काम जनरल 10 लोकांचे आमी काम करून फुडें सरता हेजेरूय म्हणून म्हाका विरोध करता ते आमकां खूब दूख लागता कितें घडटा पळय ते। आमी सदांच लोक विरोध बसून आसल्यार गांवांत आमी सदांच बरें करतले। प्रुडंटा खातीर प्रमोद कांदोळकार। मडगांव पाजीफोंड कब्रस्ताना भोंवतणी वणत बांदपाचें काम रोखडेच सुरू करपाचें उतर खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मुस्लिमांक दिलां। सार्दिनाची बिरेस्तारात दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली। खासदार निधी खाला कितलीशींच कामां मंजूर केल्यात, ती जाय तशी चालीक लागनात म्हूण सार्दीन बेजार जाला। खासदार निधी खाला हातान घेतिल्ली कामां आनी येवजण्यांचो नियाळ घेवपा खातीर खासदार सार्दिनान जिल्लोधिकारी आनी हेर सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बिरेस्तारा बसका घेतली। MP-led my schemes, why they are lagging behind. Some of the projects which I had approved long back, like for instance Kabristan, the compound wall, then Anjuman School, some of these things which I had approved earlier, and many others. All other works like PWD, electricity, those I reviewed because the development or implementation is very slow. And I was not happy. मडगावचे काय मुस्लिम कब्रस्तानाचो प्रश्न घेवन सार्दिनाक मेळ्ळे। आमची काँग्रेस हाऊसान एक मिटींग जाल्ली आणि ते काँग्रेस हाऊसान मायनॉरिटीचे कितें प्रॉब्लेम आसले ते आमी साऊथ गोवाच्या MP मुखार मांडलेले आणि त्या टायम साऊथ गोवा MP जो आसा सार्दिना हेणें आमकां कंपाऊंड वॉल जो आसा हो बांदून दिता म्हणून प्रॉमिस केल्लें आणि ती फायलूय तेणें थंयच्या थंय सँक्शन करून पास करून दिल्ली। आमी पावटे मारून हांगा कलेक्टर बिल्डिंगेत थकले, कलेक्टरा विचारून थकले, आमकां रिस्पॉन्स कांयच मेळूना। सो आतां आमी परतून तेच लेटर ते आमी जे फेब्रुवारीन जे लेटर केल्लें कलेक्टराक की बाबा कंपाऊंड पास केल्ली ती आमची फायल रिटर्न करून जाता इतले बेगीन दिवचें म्हणून आयज सार्दिना हांगा मिटींग घेतली आणि तेणें कंपाऊंड वॉल जो आसा टोटल आमचो पाजीफोंड आसा कब्रस्तान ताका बांदून दिवपाचें आमकां जे प्रॉमिस केल्ले कडेन आसा आनी कलेक्टर आनी तेणें सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशलाक डायरेक्शन दिलां की 15 दिसां भितर तेमी एस्टिमेट तयार करचो आनी तेजे मुखार मांडचो कलेक्टर आमकां हाडून दिवचो। रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर। 5वी गोवा सुपर सिक्सीस सर्त शुक्रारा ताज एक्सॉटिका बाणावले दर्यावेळेर सुरू जाली। दर वर्सा प्रमाण ह्या परसेप्ट ग्रुपाच्या कार्यावळींत TV एक्टर, उद्देजक तशेंच आदले क्रिकेटर खेळटले। अंदूचे सर्तींत आमदार मायकल लोबोची टीम खेळटली। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार सर्तीचेर उलयलो। part of the tournament. सुपर 6 ये 5वां बरस है वो चलता है इधर। क्रिकेट के जाने माने कलाकार और जाने माने इंडस्ट्रीज लोग दुनिया भर से, चाहे वो लंदन में रहने दो, गोवा में, इंडिया में रहने दो, इधर आके एक 3 दिन का जो क्रिकेट खेलता है इसके लिए मैं बधाई दूंगा। और जो हरिंदर सिंह और उसका साथी, उसका टीम जो ये इवेंट इधर मनाते करते और जिसके वजह से अपना गोवा का नाम जो वो रोशन है, लेकिन इसके इवेंट के वजह से और रोशन हो जाता है। इसलिए मैं आप सब पार्टिसिपेट होने वाले और वो सबके लिए मैं बधाई दूंगा। गोवा का टीम या गोवा का अपना खुद का MLA माइकल लोगो और उसका 5 आदमी, एक
12वां टीम में शामिल है। Goa Super Sixers is one thing which is not just business. It is something that was conceived originally to be a platform where we can get friends, we can get clients, we can get associates together, come here. The primary reason being cricket, and then of course we network, we hang together, we party, we have a lot of games. It's Goa Super Sixers that never had a team from first team from Goa. So thank you, Michael, and thank you, Goa. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.